नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोलवाडे स्क्रॅप यार्डाक लागलो उजो। सकाळी 11 लागिल्लो उजो 8 उपरांतूय येना नियंत्रणांत। 7 दिसां भितर स्क्रॅप यार्ड उडयात काडून सुकूर पंचायतीचो स्क्रॅप यार्ड धनियांक नोटीस। धनगर भावांचो एसटी भितर करचो आस्पाव दक्षिण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। मोल्याच्या कनालाची करात दुरुस्ती, थळाव्या शेतकऱ्यांची मागणी। वायन शॉप फोडपाच्या प्रकरणात कर्नाटकाच्या इरफान कुळे पुलिशेन केली अटक। गोंयभर जाल्ल्या साबार चोरयांनी आसा हात। आणि बांय दियात उस्पून सडये शिवोलेच्या नागरिकांची पंचायती कडेन मागणी। आणि आता खबरो विस्तारात। कोलवाळे वाठारांत एक भिरांकूळ घडणूक घडली। कोलवाळे मुर्शी वाड्यार हो भंगार अड्डो आसा। रिजवान अहमदाच्या भंगार अड्ड्याक हो उजो लागलो आणि कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्यानूय सोमतोच लागीं लागीं पेट घेतलो। भंगार अड्ड्यात वेल्डिंगाचें काम चालू आसतना अचकीत कीट उसळून उजो लागिल्ल्याचें मुखार आयला। उजो लागले उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर पावून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न लेगीत केलो, पूण उजो कांय नियंत्रणांत आयलो ना। उजो नियंत्रणांत येना तें पळोवन पर्वरे आनी पिळण फायर स्टेशना वयल्यान फायर टेंडर्स आपयले। 4 गाडयांनी उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर नेटान यत्न केले आनी उपरांत पणजेच्यान लेगीत एक गाडी आपयली, पूण तरी लेगीत उजो नियंत्रणांत आयलो ना। उजो पालोवपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचे गोंयचो सहाय्यक विभागीय अधिकारी अजीत कामतीन सांगले की उजो खूब नियंत्रणाच्या भायर गेल्लो, तो कसो तेंच्यांनी पालोवपाचो यत्न केलो। कोलवाड स्क्रॅप यार्डाक हो उजो लागिल्ले दृश्य तुम्ही पळोवपाक शकता। कोलवाड मुर्शी वाड्यार हे 2 स्क्रॅप यार्डां आशिल्लीं आनी ती स्क्रॅप यार्डां सुद्दां बेकायदेशीर तरेन चलयल्ली। पंचायतीन तांकां कळीत लेगीत केल्लें की ही स्क्रॅप यार्डां काडून उडयात, कित्याक ही बेकायदेशीर आशिल्ली। अकरा जावन 18 मिनटांनी आमकां म्हापसा फायर स्टेशनाचेर कॉल मेळ्ळें की कोलवाळे नियर बिनानी एका गोडावनाक उजो लागला। वी इमिजिएटली टर्न आउट फ्रॉम दॅट आनी हांगा येतून पावतकूच पळयलें जाल्यार हांगा स्क्रॅपचो एक यार्ड आसा, कवर्ड यार्ड स्क्रॅपाचो, ताका हांगा उजो लागिल्लो आनी उजो एकदम इंटेन्सीव फायर आशिल्लो। ताका लागून इमिजिएटली म्हापशेच्यान आमी दुसरी गाडी मागयली। सबसिक्वेंटली पोरवरीम फायर स्टेशन आनी पिलेन फायर स्टेशन हांगच्यानूय गाडयो आयल्यो। 4 गाडयांनी फायर फायटींग करपाक स्टार्ट केलें, म्हणून उदक जशें जशें आमचे रोखडे सोंपपाक लागलें आमी अजून पेडणेच्यान एक गाडी आपयली आनी पणजेच्यान एक गाडी आपयली आनी तातूंत आमी फायर फायटींग करून आतां उजो ऑलमोस्ट कंट्रोलान हाडलेलो आसा। फक्त प्रॉब्लेम इतलो आसा की उजो आमी फोम सुद्दां यूज केलो, पूण तरी आसतना आमचो जो उजो जो पेट्टा तो काही वेळात फोम जेन्ना तो फोमाची शियर स्ट्रेंथ काबार जाता तेन्ना तो उजो परत पेट्टा, कित्याक ग्लास वुलाचे स्क्रॅप भरपूर आहा भितर। ताका लागून इट इज बिकमींग व्हेरी मच डिफिकल्ट टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। आमी कसो आतां फायर मोर दॅन 50% अंडर कंट्रोल हाडलेलो आसा एंड स्टील फायर फायटींग वर्क इज गोईंग ऑन थँक्स टू ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल जाणी आमकां कंटिन्युअसली उदक दिल्लें आसा। जवळ जवळ आमचे 6 गाडयो हांगा आतां ऑलरेडी फायर फायटींग करतात आनी which have done almost 32 to 35 trips of water.
बुधवारा सुकूर वाठारांतल्या सगळ्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांची पळोवणी करून सुकूर पंचायतीन केली चाली बेकायदेशीर भंगार अड्डे 7 दिसां भितून काडपाची नोटीस सुकूर पंचायतीन दिल्या। तशेंच पंचायतीच्या आदेशाची अवहेलना केली जाल्यार खर कारवाय करतले अशें सुकूर पंचायतीच्या सरपंचान सांगलां। जाल्यार उरिल्ल्या 2 भंगार अड्ड्यांचेर लेगीत कारवाय करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें की सुकूर ज्युडिशियरान जितके स्क्रॅप यार्ड जे जालां आनी आमच्या नदरेक जे कंप्लेनी ज्यो जाल्या म्हणजे लोकांचे फोन कित्याक फाटले फावटी एकदां उजो पेटलो थंयसर सो उजो पेटना फुडें सुकूर पंचायतीचें नांवूय मातशें पिड्यार जालें कितें कोण तरी म्हणूंक लागलें की सुकूर पंचायतीन सगळें स्क्रॅप यार्ड नाका नाका तसले धंदे चलता। सेम आनी एक गजाल जाली तेज्या उपरांत की घंटा मेळ्यो सो ते मिनिस्टराचे आमच्या आमदारा थ्रू सुद्दां पावले सो ते आमचे सुकुरान आमी एक फॉर्म डिसिजन घेतला बॉडी मिटिंगेक की जितकी सुकुरान ज्युडिशियरान जितकी स्क्रॅप यार्ड जी आसा पळय ती टोटल आमी क्लीन करपाक लागून आयज आमचे सरपंचान इनिशिएटीव घेवन सो सगळ्या मेंबरान सपोर्ट करून आयज आमी हे स्टँड घेतलेले आहा। सो 4 इन्स्पेक्शन आयज केल्या आनी तांकां ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां की 7 दिसाचो टायम दिला। 7 दिसां भितर तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय ना समज क्लियर करिना जाल्यार आमी एज अ सुकूर पंचायत सगळे बॉडी विथ सरपंच सो आमी तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले आनी जितके समज तेंच्यांनी जर समज काडिना जाल्यार तितके आमी उखलून समज उखलले जाल्यार ती फायन येतली तेंच्या ओनरा कडसून आमकां रिकवर करून घेवचे पडटले। आनी आमच्या नदरेक आतांच आमकां आनीक नदरेक 2 येयल्या की आनीक 2 आसा सो इमिडिएटली आमी फाल्यां तांकां नोटीस काडून इमिडिएटली तांकांय आमच्या तेंचें इन्स्पेक्शन करून सो आमी सुकूर जें आसा पळय क्लीन आनी ग्रीन करूंक सोदता। आनी आमदाराकूय आमकां कितें आमदारा कडसूनय आमकां फोन येयल्ले सो यार्डाक लागून सो तेजोय आमकां सपोर्ट आहा तेजोय सपोर्ट घेवन आमी टोटल सुकूर जे आसा पळय ते आमकां क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय। धनगर समाज हो राज्यांतलो बरोच मागासवर्गीय समाज असून समाजाच्या उदरगती खातीर तांकां एसटी समाजाचो दर्जो दिवप गरजेचें आसा अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान केल्या। तशेंच ह्या विशीं हांवें संसदेंत लेगीत मागणी केल्या अशें तो सांगता। आमचे धनगर भाव जे आसा तांकां आयज फुडें गोंयांत शेड्यूल्ड ट्रायब मेळूंक ना ओबीसी म्हणून आसा। जेन्ना हांव एस्टिमेट कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो 8-9 वर्सां आदीं तेन्नाय हांवें रेजोल्युशन घेवन धाडलेलें पूण पयर जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जेन्ना ते आयले तेन्ना हांवें मांडलें की धनगर कम्युनिटी 4 कम्युनिटी मदें ते फॉरेन फाटी आसा ती आमचे धनगर कम्युनिटी आनी ताका गरज आसा शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून घेवपाक जाता तितले बेगीन। तेच भाशेन आमची सुप्रिया न्हय वयर काडली महाराष्ट्र न्हय तशेंच धनगर आमचे शेड्यूल्ड ट्रायबांक दिवचे म्हणून एक तांकां इनजस्टीस जाल्ली आसा तेन्ना हांव मागता धनगर भावा लागीं हांवें तुमचो पॉयंट रेज केल्लो आसा। खांडेपार न्हंयेचेर आशिल्ल्या कनालाक भुंयार पडिल्ल्यान कनालाचें उदक व्हाळांत वयता आनी व्हाळ भरून व्हांवता देखून मोल्याच्या धाट सांगोड वाठारांतल्या शेताक उदक मेळना म्हणून शेतकारांनी नाराजी उक्तायला। शेतां करपा खातीर कनालाचें उदक पावना देखून पंप बसोवन खण पिठांतल्या उदकाची पुरवण करची तशेंच कनालाची दुरुस्ती करून दिवची अशें मागणी धाड सांगोड ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या। सांगोड गांवांत शेतकारी म्हाका दिसता 200 पूण आसा आमच्या गांवांत ते हे उदकाच्या कारणान शेतकारी सायडी आहा ते उदक पावन तेणी सोडले आतां हो पुर्तुगेज टायमाचो कानाल आतां कितली वर्सां जाली ती पळय तूं एकदां सारकें करूना तेणी कितें रिपेरींग केलें ना तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान पूण आतां काल पळयलां आमी काल पेपराचेर दिलें तेंच्यांनी कितें कोटी खर्च करून आमी सारकें करतले म्हणून सरान सांगलां शिरोडकर सरान हेजे सकयल आनिकूय आसता कानाल तिकडे वचनाच उदक वचना सकयल आनी कितके शेतकारी आहा कितके म्हणजे आनी 25-30 शेतकरी आहा सकयल म्हण तांकां उदक पावलें ना आनी तेजे भायर शिरोळा म्हणटा थंय आनी कितके 100 शेतकरी आहा तांकां उदक पावना ते पावसाक कितें तरी करून रोयता शेत ते शिरोळा जर हें उदक शिरोळा सुद्दां येलें जायत कानाल सारको करून जाल्यार ते शिरोळकारूय तेवूय रोयतले खंय दावकोडचेकार कंप्लीट तेणी कानाल रिपेरींग करपाक जाय सायडीच्यान ताका रस्तो बिस्तो करून तो कित्याक आतां झाडां बिडां मातशें सादारण जाल्या न्हू रस्तो करता म्हणलेलो तेणी सुभाष शिरोडकर आमच्या रस्तो करूं या पयलीं म्हूण सांगलेलो साहेब सरान सांगलेलें तो रस्तो करून तो बी ते आतां जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याक तेणी हें केलें करतलो सांगला आमकां आमी बिमलान मिटींग घाली दिसता
उदक मेळटलें कॅनल कंप्लीट रिपेर जाल्यार म्हणून तो करूंक जाय तेंच्यांनी आनी आमकां तें पिठाचें उदक काडून दिता म्हणून सांगलेलें तेवूय जाल्यार काडून दिल्यार आमचें चलता काम जाता मायनींग पीठ लागीं आसा हांगा DMCचो पंपान केल्यार आमकां शेताक पावता न्हू त्या पिठाचें हांगा लागीं ताका व्हडलो खर्चूच ना ताका इतले वर्सां आतां आमी तेजेरूच डिपेंड आहा न्हू आमकां हांगासर शेतूच आसा न्हू शेताचेर आमी पोट भरता खूब जाण शेतूच कसून हें करता गव्हर्मेंट हें ना सर्वीस ना हय हो कॅनल तो वयल्यान हांगा बांदार बिमलाच्यान येयल्लो आसा तो त्या कॅनला वयल्यान उदक सोडलां पूण उदक सकयल पावना तो कॅनल सामको पाड जाला म्हणजे बुराक पडोन सगळें उदक वयता ते आमकां मातसो कॅनल रिपेर करून सरकारान दिवचो आनी हे जर आतां आमी शेत रोयना जाल्यार खूब जाण लोक अशे हे पडटले लोकांक जेवपाक बी ना आसले लोक हे तांदूळ विकते हाडून हें करचे पडटले तेन्ना आतां पयलीं आमी खूब जाण शेतान काम करताले रोयताले ते आतां सगळे कडांचें शेत उदक पावना म्हणून सगळे गेल्या ते थोडेच शेत रोयता ते सरकारान कितें करून हें करून आमकां दिवचें गोंयांत चोरयो जावपाच्यो घडणुक्यो वाडत आसा कुळ्या वाठारांत एका सोऱ्याच्या दुकानांतल्यान 25,000 रुपया फारोवपाच्या प्रकरणात पुलिशेन हलियाळ कर्नाटकांतल्या नासीर इसाक साब इरफानाक अटक केल्या ताका 3 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला चोरयेची ही घडणूक 15 डिसेंबराक घडिल्ली कोळ्या मार्केटात एक चोरी जाल्ली ते तेन्ना 2-3 दुकानांनी नळे नंबर ट्राय केल्ले आनी एक हेतूंत तो घुसलोलो तितूंत CCTV फुटेज मेळ्ळी आनी तितूंत गांजे बार रेस्टॉरंट आसलेले भितर तेणी चोरी केल्ली आनी ते 25,000 व्हेल्लेले सो जेन्ना फुटेज मेळ्ळी सो तेन्ना तो एक्यूज आयडेंटिफाय जाल्लो कित्याक तो सेम एक्यूज वाडपय 2 केसीन ताका अरेस्ट केल्लो सो आमी ताका सोदताले मीन टायम फाटोड्या पुलीस स्टेशनाक तेणी ताका धरलो सो काल आमी ताका ट्रान्सफर हाडला आनी ताका रिमांड घेतला आनी तेणी चोरी कबूल केलें आनी रिकवरी बी जालो कोळ्या केला तेणी काणकोण ताका अरेस्ट केला आनी वाडपय 2 केसीन तो 2019 ताका अरेस्ट केलो आनी 3 दीस रिमांड घेतला सडये पंचायत क्षेत्रांतल्या वॉर्ड नंबर 4 प्रभागान आशिल्ल्या सुमार 150 ते 200 वर्सां पोरण्या बायत फाटल्या शुक्रारा धिरयेचो एक पाडो पडलो ह्या घडणुके खातीर सध्या थळाव्या लोकांचे पिवपाच्या उदका खातीर बरेच हाल जाल्या थळाव्या पंचायत मंडळान बेगोबेग फुडाकार घेवन ताकतिकेन ही बांय उस्पून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या म्हाज्या जाणा परी हांगर हे पयलीं पुर्वज म्हणटा ते हे एरियेचे मालक मडकळच म्हणटो ते केशव नायक गोंतेकार कानोबा ते फ्रिडम फायटर हे तुमी आयकले आसतले ते सगळे स्थायीक खंय जाले धुळेरान गेल्या कारणान हांगर हे तेजे पुर्वजाचे खरे आनी तेंचे 2 जाण चुलते हांगर सूर्या गोलतेकार एकनाथ गोलतेकार हे हांगूच आहा हे वाड्यार रावता ही तेंची आमच्या जाणा परी की तेंची पळय तेंचे घर हांगा आसलें ते मागीर ते गोवा लिबरेशन जावच्या पयलीं जे पळय थंयसर पळय गेले पळय ते धुळेरान ते थंयसरूच स्थायीक जाले आनी हे बांय मागीर अशीच उरली की भाटकाराची बांय म्हणल्यार कोण तेचे जबाबदारी घेवपाक सोदिल्ले लोकल बॉडी किंवा गव्हर्मेंट घेवंक सोदिल्ले प्रायवेट तरी आसतना आमी कितें केलें गव्हर्मेंटाक एका म्हणजे लोकल बॉडीक आमी ते कळयता केन्ना केन्ना अशें आमचें तें तोंडी कळयल्या नंतर तेचेर एक्शन घेवंक शकना न्हू म्हणून आतां तेंच्यांनी कितें केलां म्हाजे कॉलेजा प्रमाणे की एफिडेवीट दिलो म्हणून आयकता पूण तें आमचें चलचें ना एफिडेवीट आमी आमच्या लोकांची मागणी आमी इन रायटिंगान दिवची पडटली हो आमकां केन्ना केन्ना आतां आमी इतकी वर्सां उदीक आतां टॅप केन्ना केन्ना 15 दिसांनी 20 दिसांनी केन्ना केन्ना टॅप डिसकंटिन्यू जाता आनी आमकां मागीर हेच बांयक आनी ऑल्टरनेटीव कांय ना हे बांयचें आमी उदीक व्हरचें पडटा आयज आतां 21 तारखेच्यान हे बांयचें आतां उदीक बंद जाल्लें आहा कळ्ळें न्हू जाका कोणाक अत्यंत गरज आसा ती आमकां गांवाना कळ्ळें न्हू की ताका तें पॉल्युशन हे ताका आतां तें उसपाचें पडटलें ताका तें प्रोसिजर आहा ताका मुळगांव पंचायत वाठारांतल्या शिरोडवाडीच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न रोखडेच सुटावो करतले अशें उतर दिवचोचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें दिला शिरोडवाडीच्या नव्या रस्त्याची बुन्याद घातले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले सुमार 40 लाख रुपया मोडून भौशीक बांदकाम खात्या वतीन हो रस्तो बांदतले ह्या वेळार कार्यकारी इंजिनियर रश्मी मयेकर
आदले सरपंच आनी सद्याचे पंच वांगडी गजानन मांद्रेकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. लोक जे रात दीस फॉलो करताले, स्पेशली आमचो रावत फॉलो करीत आसलो, श्याम शिरोडकर आमचो फॉलो करीत आशिल्लो. सो हो नवो रस्त्याचें काम आसा. हो रस्तो जो आसा तो 500 मीटर लांब आसा आणि ह्या रस्त्याची रुंदी 6 मीटर आसा. 3.3 मीटर रुंदी आसा आणि ह्या रस्त्याचो आमी गव्हर्मेंट हाचेर अरावंड 40 लाख सुमार स्पेंड करतलो आसा. हांव सगळ्यात पयलीं आमचे मुख्यमंत्री आणि आमचे PWD मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. ही जेन्ना हांव फायल घेवन म्हटलें तेन्ना खुबशे फावटी कशें आसता आमकां प्रायोरिटायज काम करची पडटा फंड्सा खातीर. सो तेन्ना हांव जेन्ना सांगलें की हो नवो रस्तो आसा, खूब गरज आसा, इलेक्शना टायमार हांव हांगा भोंवल्लो आनी ह्या लोकांची एकूच आशिल्ली, एक रस्त्याची आशिल्ली आनी दुसरी उदकाची. सो आज ही तुमची जाल्लेली आसा रस्त्याची. तुमकां हांव सगळे जाण कॉपरेट केल्या बरोबर धन्यवाद म्हणटा. पयलीं पंचायतीचे म्हणटा, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमचे लोकल पंच, आमचो सिद्धांत, सगळ्यांचे हांव कॉर्पोरेशनाक धन्यवाद म्हणटा, लोकांकय धन्यवाद म्हणटा. तुमचो जो दुसरो इश्यू आसा जो उदकाचो तो हांव बेगींतल्या बेगीन ह्या म्हयन्या भितर हांव सॉल्व करतलो, कित्याक ऑलरेडी हांव उलयल्लो आसा हाच्या बद्दल करता. गोंयांत टॅक्सीक मीटर ना देखून हांगा येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक टॅक्सीकार लुटतात असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान केला. गोंयांतले टॅक्सीकार जे भाडे घेतात ते पर्यटकांक परवडना देखून सरकारान टॅक्सीचे भाडे थारोवपाची गरज आसा अशें फ्रांसिस्को सार्दिनाचें म्हणणें आसा. जायत्यो फ्लायटी थिंगा वतल्यो. आमच्या गोंयांत टॅक्सीक मिटर ना. हांव कांय म्हणिना, पूण सरकाराक उलो मारता एक रेट काडय. कुमके कोडेसान, वास्कोसान पणजे, वास्कोसान मडगांव, मोपासान मडगांव, more anyway, a rate derived based on the number of kilometers. आनीक हे सगळे मोटरांचेर मांदी तांणी हें कोन्न दी. कित्याक एक पावटी कितें रेट मागताय फुडें ते ट्युरिस्टांक नाच जाता. ते बंद करात. देर शूड बी ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. ट्युरिस्ट टॅक्सी नाय, तांकां मिटर दिवंक नाय, हांव कांय म्हणना. पण तांकां रेट्स फुडें आसात. ते रेट्स ट्युरिस्टांक कोण दी, गांवच्यांकूय कोण दी, की बेस्ड ऑन नंबर ऑफ किलोमिटर्स तुमी इस्टॅब्लिश कराय रेट्स आनी ते टॅक्सीचेर मार्यात सगल्याक तांकां कोण दी. आनी जे लोकांक फुटयतात आनी कितेंय पळय सांगतात ते बंद जायना. वास्को वाठारांतल्या लायटीच्यो मेन लायनी सगळ्यो इबाडल्यात. इबाडिल्ल्या लायनीच्या जाग्यार नव्यो लायटीच्यो लायनी घालच्यो म्हणून मुरगांवकारांनी फाटल्या कांय दिसां पयलीं मागणी केल्ली. हे मतींत घेवन फुडल्या कांय दिसां भितरूच वास्को वाठारांत अंडरग्रावंड केबल घालपाचें काम सुरू करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलें. मंगळारा वास्को वाठारांत विजेची लायन व्हरपा खातीर बुनयादी फातर लायल्या उपरांत तो उलयतालो. आनंद जाता की वास्कोकारांची म्हणजे मार्मागोवा तालुक्याची एक मागणी आशिल्ली की ज्यो मेन लायनी आयल्या त्यो सगळ्यो लायनी डिटोरिएट जाल्या, खूब जुन्यो जाल्या आनी त्यो बदलपाक जाय. आनी ताका लागून कितलेशेच प्रॉब्लेम मार्मागोवा तालुक्यांत जाताले. आनी त्या खातीर जेन्ना मंत्री म्हणून हांवें हें डिपार्टमेंट हातांत घेतलें तेन्ना निश्चय केलो की अश्यो लायनी ज्या कडेन आसा त्यो काडपाच्यो. आनी तातूंतल्यान पयलें काम फाटल्या मंत्र्यान ताजो एस्टिमेट केल्लो आनी तें मुखार व्हेल्लें. त्या खातीर रिवायज एस्टिमेट करून आमी हें काम पयलीं टेंडर केलें आनी आज ताची सुरवात जाली. ग्रावंड केबलिंग वर्क जें आसा तातूंत 2 प्रकार आसता. एक ST लायन आनी एक LT लायन. ST लायन सगळे गांवांतले आसा तें काम आमी ऑलरेडी चालू जालां. LT लायन ज्यो आसा त्यो आमी सद्या म्युनिसिपालिटी एरियेंत आनी मेजर जी टावन आसा त्या हातूंत आमी करपाक हातांत घेतला. आनी वास्को सिटी जी आसा म्हणजे जी वास्कोची म्युनिसिपल एरिया आसा तातूंत आमी LT लायनीचें काम येता ते मार्च पर्यंत घेवपाक सोदता. जाता आज हें काम करत खूब तेंपाचें पेंडींग आशिल्लें आनी त्या खातीर खुबश्यो आमच्यो लायटीचे प्रॉब्लेम्सूय जाताले. जेन्ना सुदीनबाईन मंत्रीपद घेतलें तेन्ना पसूनच एक कामाचो धडाको म्हणटा तो सुरवात जाला. आनी वास्कोनूच न्ही तर सगळ्या गोंयभर आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खूब कामां हातांत घेतल्या.
आनी हें काम ताजोच एक भाग आसा. 50 कोटीचें म्हणजे धाकटे भशेन एक व्हडलें काम, जेणे करून फुडल्या काळात मुरगांव तालुक्यात लायटीचे प्रॉब्लेम खूब कमी जातले आनी जे प्रॉब्लेम जावचेच ना. म्हणजे 20 वर्सां फुडले चिंतून हें केल्लें आसा. तशेंच म्हाका खूब उमेद जाता की आमी सदांच सुदीनबाईच्या फाटल्यान लागिल्ले की वास्को अंडरग्रावंड केबलींग जावचें, वास्कोकाराचें हें स्वप्न आशिल्लें म्हणून आनी तें करून घेवचें म्हणून. सो आज तांणी म्हाका फाटींय सांगिल्लें आनी एक फंक्शनाक डिक्लेरूय केलें. आजूय ताणें ओपनली ऑन देअर स्टेजीर सांगलां की मार्चा पयलीं सिटींतले एरिया जी आसा ती अंडरग्रावंड केबलींग जातली आनी ताका म्हाका दिसता हें न्यू इयराचें सरकाराचें गिफ्ट वास्कोकारांक मेळटलें आनी त्या खातीर हांव सुदीनबाईचें अभिनंदन करतां. राज्यात उदकाच्या बिलाची थकबाकी सुमार 45 ते 50 कोटीचेर आसा. ह्या वसुले खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान 1 जानेवारी पासून म्हयन्याभराक वन टायम सेटलमेंट योजना ऑनलायन केला. त्या माध्यमांतल्यान लोकांनी थकीत बिलां भरची नाजाल्यार उदका पुरवण फेब्रुवारीच्यान बंद करतले अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. हांव लोकां कडेन मागता की हे PWDचे जे आउटस्टँडींग आसा, आय थिंक म्हाका एक्झॅक्ट फिगर ना, इट इज अराउंड 45 or 50 crores आउटस्टँडींग इन ऑल वेज. हे पयशे रिकवरीचे करपाचे गव्हर्मेंटाचे हेतू आसा. तितूंत भितर लोकांचे जनतेचे जे इश्यू आशिल्ले की वन टायम सेटलमेंट हाडून आमकां स्कीम दिवची, तेजे खातीर ही स्कीम आमी लॉन्च करतले 1 तारखेच्यान. आनी तितूंत भितर आमचे वेबसायटीचेर हेल्पलायन नंबर आसतले टू कॉल फॉर एनी डिफिकल्टीज. बट इट इज अ व्हेरी सिंपल स्कीम. पीपल वील ऑप्ट फॉर द स्कीम. नो ह्युमन इंटरव्हेन्शन. जे पयशे तुमी दिवपाक आसा लोकांक, हे पयशे दिसतले. तितूंत भितर इन्स्टॉलमेंट घेवपाचे तुमचे आसतले. एक डिफरंट म्हणल्यार हांवें हे फावटी कितें केलां की विदावट डिडक्शन, जे डिडक्शन करनासतना तेकाय लागून हे फावटी 10 इन्स्टॉलमेंट्स दिल्ले आसा. लोकांक थोड्यांक दिसता की आमकां एरियाज ना पूण आमकां इन्स्टॉलमेंट जाय. सो गव्हर्मेंटान हे फावटी डिसिजन घेतला की विदावट वेवल ऑफ इंट्रस्ट ऑल्सो देर आर 10 इन्स्टॉलमेंट्स गिवन फॉर द पीपल हू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द स्कीम. आतां दीस इज वॅलीड ओन्ली फॉर 1 month. एंटायर जानेवारी मंथ लोकांनी स्कीम घेवपाक जाय आनी एटलिस्ट स्किमी भितर पार्टिसिपेट जावपाक जाय. कित्याक जानेवारी भितर जर पार्टिसिपेट जायना जाल्यार फेब्रुवारीच्यान मागीर आमी जे लोकांक जे पार्टिसिपेट जाला तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले. 1 इन्स्टॉलमेंट, 2 इन्स्टॉलमेंट, 3 इन्स्टॉलमेंट, 4 इन्स्टॉलमेंट, 5 इन्स्टॉलमेंट, 6 इन्स्टॉलमेंट ऑर 10 इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाक. पूण जे लोक पार्टिसिपेट जायना फेब्रुवारीच्यान तांकां होलसमली वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट जे एरियाज आसा त्याचे बिलांतल्यान आमी जे एरियाज जाता आनी हू हॅव नॉट ऑप्टेड फॉर द स्कीम वी वील गो फॉर डिस्कनेक्शन फ्रॉम फेब्रुवारी मंथ. सरकारान येरादारीचे नेम खर करून लेगीत येरादारीच्यो केशी वाडत आसात. कोलवा पुलिसांनी येरादारी नेमांचे उल्लंघन करप्या आड मोहीम सुरू केल्या. येरादारीचे नेम मोडिल्ल्यान 15 लोकांक दंड घातलो. ही मोहीम अशीच सुरू आसली अशें DYSP शिवेंदू भूषण हाणें सांगलें. दोन 2022 हे वर्स सोंपपाक आतां फक्त 3 दीस उरल्यात. कोरोना महामारीच्या फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात लोकांक बऱ्या वायटाचो जायते अणभव आयले. कितल्योश्योच गजाली लोकांनी वगडायल्यो आसल्यो पूण नवे वर्स लोकांक उमेदीचे आनी नवे ल्हार घेवन आयले. माणकुले गोंय जशें पर्यटना खातीर अंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर फामाद आसा तशें गोंयच्या खेळा मळाक देखीत 2022 वर्सा निरोप दितना पळोवया ह्या वर्सा गोंयच्या खेळा मळार घडिल्ल्यो घडणुको. 2022 गोंयांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंयकारांक नाउमेद केल्ले आसले तरी खेळा मळार गोंयच्या खेळगड्यांनी गोंया खातीर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर अभिमानास्पद कामगिरी केली. गोंय हे फुटबॉल मोगी त्या खातीरूच गोंयच्या फुटबॉल प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर डच प्रशिक्षकांची नेमणूक केल्या आनी ही गोंयच्या खेळा मळा वयली म्हत्वाची गजाल. 2022 गोंयच्या खेळा मळार कितें कितें घडलां हाचो हो धांवतो नियाळ. ह्या वर्सांतली गोंयच्या खेळा मळावेली सगळ्यांत व्हडली घडणूक म्हळ्यार गोंयांत जाल्ली चलयांची अंडर-17 फिफा वर्ल्ड कप सर्त. ह्या सर्तीच्यो गोंयांत एकूण 16 मॅची जाल्ल्यो. देखून फुटबॉल मोगी गोंयाक हेर देशांच्या पंगडाचो दर्जेदार खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. पूण हातातोंडाकडेन आयिल्ली राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात गोंय फाटीं पडलें. हातूंत गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार गोंयची स्टार बुद्धीबळ खेळगडी भक्ती कुलकर्णीक मेळिल्लो अर्जुना पुरस्कार. सुमार 22 वर्सांच्या दुकाळा उपरांत गोंयच्या नशिबान अर्जुन पुरस्कार आयलो. जानेवारी 2022
नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात जाल्ल्या 22व्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर आणि सिनियर स्क्वे मार्शल आर्ट्स सर्तींत गोंयाक सांघीक जेतेपद मेळ्ळें. क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या पुतळ्याक लागून कळंगुटे बोवाळ पडिल्लो. मायकल लोबोन ह्या पुतळ्या खातीर फुडाकार घेतिल्लो खरो, पूण ह्या पुतळ्याकूच विरोध जावपाक लागिल्लो. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याचेर गेल्ल्या भारतीय पंगडाच्या प्रशासकीय निरीक्षक पदाचेर गोंयच्या सूरज लोटलीकर हांची नियुक्ती केल्ली. प्रजासत्ताक दिसाचे फाटभुंयेर केंद्रान पद्म पुरस्कारांची घोशणा केल्ली. गोलकीपर म्हणून देशभर फामाद आशिल्ले ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांचो प्रतिश्ठेचो पद्म पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. फेब्रुवारी 2022 जिनो ड्रॅगन पंगडान नागेशी युताक हारोवन सांगे T20 क्रिकेट सर्तीचें जेतेपद मेळयलें. MCC अकादमींत सावंतवाडीच्या AIMS अकादमीक हारयत आदर्श स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाची आदर्श ट्रॉफी जिखली. मार्च 2022 गोंयच्या आकांक्षा साळुंकेन बायलांच्या आंतरराष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तींत पयलें वस्तादपण मेळयलें. अमेरिकेच्या ग्वाटेमाला सिटी स्क्वॉश सर्तींत तिणें बाजी मारली. नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या एथन वाझान 5वो क्रमांक मेळयलो. ला प्लास गार्डन पंगडान गोंय क्रिकेट संघटनेच्या दक्षिण विभागीय वस्तादपण जोडिल्लें. बाप्तिस्ट वॉरियर्सान आयोजीत केल्ल्या राज्य पावंड्यावेल्या फुटसाल सर्तींत डिझायर 7 पंगडान जैत जोडलें. ही सर्त सुरावले जाल्ली. हैदराबादान इंडियन सुपर लीग जिखली खरी, पूण तांच्या जैतांत खरो हिरो थारलो तो गोंयचो गोलकीपर लक्ष्मण कट्टीमणी. 3 पेनाल्टी आडयत ताणें हैदराबादाच्या जैताचो मार्ग सोंपो केलो. एप्रिल 2022 मडगांवच्या तेजस शेवडेन सेगीत 5वे फावट गद्रे गास्पर्डायज टेनिस सर्त जिखली. फायनलीत ताणें कर्नाटकाच्या प्रणीत वेणुगोपालाक 6-8-2, 7-8-6 असो सरळ सेटान हारयलो. गोंयच्या बायलांच्या पंगडान विदर्भाक 7 विकेटींनी हारोवन हॅट्रिक नोंदयली. सिनियर गटान गोंयच्या बायल पंगडान उपांत्यपूर्व फेरयेन प्रवेश केल्लो, पूण हिमाचल प्रदेशा कडल्यान हार खावची पडिल्ल्यान गोंयचो प्रवास उपांत्यपूर्व फेरयेंत सोंपलो. मे 2022 गोंयची स्टार बॅडमिंटन खेळगडी अनुरा प्रभुदेसायान 68व्या अखिल भारतीय रेल्वे बॅडमिंटन सर्तींत 2 रुपया आनी 1 कांस्य पदक जिखले. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी एका वेळार आपल्या दर्जेदार आयोजना खातीर चर्चेचो विशय जावन राविल्ली ही सर्त 2022 वर्सा एका वेगळ्याच कारणाक लागून चर्चेक आयली. ती म्हळ्यार हे ट्रॉफीचे भांगरूच कोणे तरी फारायले खंय. गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावानूच हे विशीं चवकशेची मागणी केली. ऑक्टोबर 2022 चलयांच्या अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कपा खातीर गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हायब्रीड टर्फ खेळा मैदान तयार जाले. फिफान गोंय सरकाराचे मजतीन फातोर्डा मैदानाचेर हायब्रीड टर्फ घाले. गुजरातांत जाल्ल्या 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंयच्या अभिजीत निंबाळकरान जिमनॅस्टीक खेळ प्रकारांत गोंयाक कांस्य पदक मेळोवन दिलें. नोव्हेंबर 2022 गोंयांत जाल्ल्या आयर्नमॅन 70.3 सर्तींत पुण्याच्या एरोस्पेस अभियंतो निहाल बेगान बाजी मारली. गोंयची आंतरराष्ट्रीय सेलर कात्या कोएल्होन राष्ट्रीय सिनियर सेलिंग आनी आशियाई खेळा सर्तीच्या निवड चांचणेंतल्या पयले फेरयेंत बायलांच्या IQ फॉयल प्रकारांत भांगरा पदकाची कमाई केली. श्रीलंकेत जाल्ल्या राष्ट्रकुल युवा बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या एथन वाझान 12 वर्सां सकयल्ल्या गटांत भांगरा पद जिखलें. कर्नाटकांतले फुटबॉल सर्तींत गोंयच्या पुलीस पंगडान मुंबय अकादमीक हारोवन अखिल भारतीय पुलीस फुटबॉल सर्त जिखली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशा आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.